कित्याक आमी संघटीत असले 2010 सालांनी संघटीत जायत येयला तरी पण आमी संघटीत जायना। आयज फोंड्या सारक्या शहरान म्हाजेसपन कमी ते 120 टॅक्सी आसतले पण हांगासर म्हाका पत्रकार सुद्दां दिसता टॅक्सी ड्रायव्हर कमी दिसता। सद्या ते उलयला म्हणून वायट धरूं नाका, ही आमची परिस्थिती आसा। तुमकां दिसता की हांगा 120 टॅक्सी ड्रायव्हर आसूंक जाय म्हणून। टुरिझम सगळे स्टेक होल्डर बाराचे रेस्टॉरंट सांगलं तुमकां आणि नंतर तुमकां सांगता आता डिसेंबराचो म्हयनो येत जालो हेच रूम 2,500 21,000 ते 22,000 रुपया नायट आसतले। डिस्कोन एंट्री आसतली 5,000 रुपया, पबांनी एंट्री आसतली 7,000 रुपया। हेचेर कोण प्रश्न उबो करता हेच्या भितर कोण बसता। म्हाजें म्हणणें एकूच आहा, न्याय दिता सगळ्यांक एकच न्याय दियात। गरिबांचेर असंघटित आहा गरीब आहा तांचेर अन्याय करूं नाका। पयशेकारांक तोच न्याय काय, पयशे नासलेल्यांक तोच न्याय। विरोध करपा जाय कित्याक इतक्याच कारणां लागून स्पीड गव्हर्नर जर टॅक्सीक बसयता तो प्रत्येक गाडयेक बसोवचो कित्याक कायदो हो सगळ्यांक सारको। फाल्यां अशें न्ही की फाल्यां टॅक्सीकार फाल्यां 100 स्पीडीक चलयतले, नॉर्मल अशें जायना तें। स्पीड ही सगळ्यांक सरकारान स्पीड नियंत्रण स्पीडीचेर दवरपाक फाल्यां आनी दुसरी कसली यंत्रणा यूज करपा जाता। आरटीओ आसा, ट्रॅफिक सेल आसा, तेजो वापर करपा जाता। सो हेजे वयल्यान आरटीओची पसून लेथार्जीकपणां जी आसा ती समोर येता आनी हेतूय स्पश्ट जायना की आरटीओ एक्झॅक्ट आरटीओ कितें जाय तें। आतां बाकीचे जर पळय टॅक्सी जर तुमी पळयता आसत टॅक्सी जर टुरिझमाक रजिस्टर करची पडटा, इन्शुरन्स तांकां 4 पटीन फारीक करचो पडटा। आनी वासू बाबान सांगला ते प्रमाणे बारीक जर बँकेन वचून जर चवकशी करत आनी जर हें करत जाल्यार सत्य परिस्थिती कितें ती कळटली। बाकीचे प्रायवेट ज्यो गाडयो हांगा चलता तांकां हें कांयच लागना, तांकां इन्शुरन्स पे करचो पडटा, तांकां टुरिझमाक जो कितें टॅक्स आसा तो पे करचो पडटा। आनी वयल्यान लोकांक कदाचित दिसता आसत की बाबा ते कमी चार्ज करता म्हणून।